शंकर पोळजी आड दाखल केल्ल्या एफआयआरच्या प्रगतीचो आढावो घेवपा खातीर ब्रह्मेशानंद स्वामीजींचे भक्त मुरगांव पुलीस स्थानकार जमिल्ले। बायणा दर्यादेगेर जाल्ल्या गोंयच्या आध्यात्मिक महोत्सवाचे आक्षेपार्ह उलोवप केल्लें आसा म्हूण भक्तांनी पोळजी आड कागाळ नोंद केल्ली। आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। आज आमी हांगासर येयले की पयर जी आमी 13 तारखेक आमी एफआयआर कंप्लेंट केल्ली आहा तेजेर अजून पर्यंत कांय जावंक ना। म्हणून आमकां बाकीचे जे वास्को आमचे सगळे गोंयचे हिंदू संघटना जे आहा ते सगळे जाण म्हाका विचार, कारण हांवें म्हाज्या नांवान पर्सनल नांवान हांवें एफआयआर केल्ली आहा। सो ते विचारता म्हणटकच आमकांय मातशें हें जालें न्ही की इतलें दिसतालें अजुनूय कितें जायना, कितें अशें आहा म्हणून हें केलें। टॅक्निकली मातशें तेंचे थोडें हें आसा तेन्ना आतां आमी पीआयक तेका लागून आमी आपयलें कितें जालें म्हणजे जाब विचारपाक जाल्यार पीआय आमकां मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी बरे पद्दतीन तेंणी आमकां सगळें सांगलां तेंच्यांनी कांय गोश्टी आनी तेंचे चालू आसा आनी कशें तरी हे 2-4 दिसां भितर तेजे निकाल लागतलो, कितें तरी तेजेर हें फुडें वयतलें मूळ जातलें। आमी आतां तेका लागून हांगा सगळे जाण आमी जाब विचारपाक लागून येयल्ले आनी हांगा तेज्या वयर अशें व्हडलें कितें हें नासलें। जय श्री राम। आज आतां 13 तारखेक आमी शंकर पोळजेचेर एफआयआर फायल केल्लो आनी आज तेका 6-7 दीस जाले। आमी सगळे जाण आमचे संत समाज मुरगांवचे सगळे एकठांय जावन आमी दिवसा आमच्या स्वामीजीचेर तेणी एडिगेशन म्हणजे स्वामीजी बद्दल चुकीचो उलयलो तो बाय स्कीप ऑफ टांग जावं ते मुद्दम उलयला, पूण हे आमकां प्रत्येक कोणाकूच आवडूंक ना। आमच्या काळजार घालो घातला तेणी आनी त्या खातीर 6-7 दीस जाले। आयज पुलिसांचे ते आपले कितें आहा ते तेंचे कितें आहा ते तेंची कितें म्हटलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा, पर्यंत ते प्रयत्न चालूच आहा तेंचे। पूण आमकां अशें दिसून येयलें बाबा आमी खंय तरी लूज सोडलें म्हणून तेचे फुडें हें जावंकना। सो आयज आमी त्या खातीर सगळे जाण संत समाज मुरगांवचे आमी गुरुबंधू हांगा सायबाक मेळोन कितें तेचेर सत्य परिस्थिती आहा ती आमी जाणून घेतली। सरान सांगला की PSIन आमकां आपल्या परीन आपूण सगळे प्रयत्न चालू आहा आनी अगेन्स्ट लॉ वचोन आपल्याक थोड्यो गोश्टी मागीर तेंच्या आंगलट येवं नाका होय तांकां थोडो एक हे लक्षांत घेवचें पडटा। सो तेच्या जे तेणी आयज कितें आमकां सांगलें तेच्या तितून आमी सॅटिस्फाय जाल्या। सो केन्नाय कसली गरज आसली कितें तांकां आमचें सजेशन दिवंक जाय खंय पावल्या केसीच्या बद्दल जाल्यार तेणी काजळी भाऊन सांगलें की आपल्याक केन्नाय तुमी एनी टायम 24/7 फोन करा म्हणून।